But all over Goa, there is a soil erosion, sand erosion. So तुम्ही म्हणलें की गेले ते पावटी कोणें अभ्यास केलो आनी तुम्ही म्हणलें की तें काम केलें म्हूण कितले पयशे मोडले पयलीं अभ्यास केल्ली ती एजन्सी कोण ते एजन्सीन सारको अभ्यास करूं ना कित्याक आजून पसून थिंग प्रॉब्लेम आहा आनी आय फुली सपोर्ट माय कलीग की सॉयल इरोजन आजून पासून चालू आहा आनी गोंयभर सॉयल इरोजन चालू आहा न्हंयो आहाय थिंगाय सॉयल इरोजन चालू आहा म्हजी सुचोवणी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक परमनंट एजन्सी आसूं who should do scientific investigation, scientific analysis and proper estimation. So once you spend crores of rupees, again there should not be another agency to do a study of what the earlier agency had done. I know this did not happen during your tenure, but government is a continuous process. जी तळपण पैंगिणीची जी रिटेनिंग वॉल आसा ती 200 मिटराची आशिल्ली आणि ताच्या खातीर 64,55,600 rupees that time they have spent in 2003. And for the column, which is of 165 meters, okay, which is completed in 2011, which is then 38,25,713.67 rupees. But I exactly don't know at that time, is it they had taken that agency on board or not, that I don't know. But at present at least, okay, CWPRS led done this is a scientific analysis of this study report. But to me, manta CWPRS. What is that? Yeah, Central Water Preservation Research, which is in Pune. Yeah. आता तुम्ही म्हटला पळय विषय न्ही इट इज ट्रू बरेच कडेन सॉयल इरोजन सँड इरोजन्स जे आसा खूब कडेन जायत आसा राज्यांत प्रत्येक कडले जे बिचीस आसा थंयसर ह्या पद्दतीचे प्रॉब्लेम्स आसा आमी अशा पद्दतीची एजन्सी आसा आनी खंयसर मोठ्या प्रमाणात जर सी इरोजन सॉयल इरोजन जाता आसत जाल्यार आमी तें कन्सिडर करुया आनी ज्या जाग्यार जायी खरीच गरज आसा त्या जाग्यार अशा पद्दतीच्यो रिटेनिंग वॉल्स ज्यो आसा मागीर त्यो कसल्यो वॉल बांदच्यो लेट डॅम स्टडी रिपोर्ट शूड सजेस्ट म्हणजे आमी थंय कॉन्क्रीट वॉल घालून दवरया नाका बरेच कडेन संवय जाल्ली आसता एक एकदां कॉन्क्रीट वॉल घालून दवरपाची पण आमी आतां बरेचशे कडेन पळयता दॅट इज एन आवर लोबर रबर्स घालून जी वॉल्स करता दॅट इज ऑल्सो मोर इफेक्टीव खूब कडेन ताचो बरो रिजल्ट जो आसा आमकां दिसपाक लागलेलो आसा त्या खातीर तांचो स्टडी रिपोर्ट आयल्या उपरांत डेफिनेटली हांव इन्स्ट्रक्शन्स दिता की एकदां स्टडी जी आसा राज्यांतली अशा पद्दतीची सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्यार सॉयल इरोजन जाता थंयसर स्टडी रिपोर्ट करून घेवया आनी ज्या जाग्यार गरज आसतली की ज्या पद्दतीच्यो रिटेनिंग वॉल घालपाची डेफिनेटली वील कन्सिडर युअर प्रपोजल.